मायनिंगाचो प्रश्न घेवन गोयचे मायनिंग अवलंबीत दुसरे फावट जंतर मंतराचेर धरण्याक गेल्यात. मात बीजेपी आनी काँग्रेसीतूय आमदार खासदारांची दोन तोंडां. कोणाक दिसता तोंड दाखोवन येवंक जाय, कोण म्हणटा गरज ना. मायनिंग बेल्टांतलो बीजेपीचो मंत्री निलेश काब्रालाची 12-13 तारखेक धरण्याक बसपाची तयारी. 12-13 तारखेक हांव स्वता मायनिंगाचे जे संपर्क जे लोक केल्ले आसा थंय बसतलो. बसपाचें कारण कितें की मायनिंग चालू जावपाक जाय, कितें लोकांक त्रास जाता. म्हाका दिसता की सिरियसली जावं ते सरकार गोंयचे आनी सेंट्रलाचे खंय तरी तोडगो काडून मायनिंग जाता तितले बेगीन चालू करपाक जाय. खासदार सावयकारान जंतर मंतराचेर तोंड दाखोवन येवपाची तयारी केल्या, मात जबाबदारी घालता सरकाराचेर. मायनिंगाचेर डिपेंडंट जे आसात हे आयज दिल्लीक आसात. फाल्यांच्यान 11 तारखेच्यान पार्लमेंट सेशन सुरू जाता. हांवूय दिल्ली वचपाचो आसा. आमी निश्चितपणान तांकां मेळटले, तांकां पाठिंबो आसाच. आनी हो थंय दिल्ली वतकच थंय कितें आनी करून बाबा आनीकूय मुखार वचून हो प्रश्न हे असेंब्ली पार्लमेंटा भितर येवन हे आमी मुखार व्हरपाक शकता हेचो प्रयत्न विचार जो आसा तो आमी करतले. आनी निश्चितपणान म्हाका विश्वास आसा की केंद्र सरकार आसा, गोंय सरकार आसा, तांच्या माध्यमांतल्यान हो प्रश्न निश्चितपणान सुटावो जातलो. विश्वजिताक ताणें दिल्ली धरण्याक बसून कितें जातलें अशें दिसना. कितें करपाचें तें खंय सरकारान. दिल्ली वचून थंय बसून म्हाजे मतदारसंघाचे बी लोक गेल्या, थोडे लोक गेल्या, थोड्या लोकांक आमी धाडल्या. तांकां वचूंक जाय जाल्यार वचून बसून यू कॅनॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम डुईंग एनी एक्टिविटी. बट सेम टायम बाय सिटींग देर विल बी नो सोल्युशन विल कम फ्रॉम गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट. काँग्रेसीतूय तीच परिस्थिती, दोन तोंडां. मात प्रदेश अध्यक्ष गिरीश आनी विरोधी पक्ष फुडारी बाबूक जंतर मंतराचेर तोंड दाखोवन येवप चुकना. दिल्ली गेल्यार तरी मोदी सरकाराक बुद्ध जायत म्हूण दिल्ली धरलें. पणजे आझाद मैदानार बसल्यार तोंड दाखोवंक जो तो येता. मात गोंयच्या सगळ्याच आमदार खासदारांची दिल्ली वचून बसपाची जाय तशी तयारी दिसना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.